Government has also directed that while implementing viable National Waterways project, all such components that can be done on PPP should be explored accordingly, and government funding may be used if private investment is not forthcoming from any component. In the cabinet, it is very clear. They say that if there is no PPP, the government of India will not put money. I want an assurance from you whether these rivers, what we call national rivers, you argued. I am calling it now private rivers. Will you give me an assurance that it will not become private? The moment you do it under PPP, all those jetties, what Glenn Tickle and everybody is shouting, they will become private. So I want a categorical assurance you will not give this under PPP under no circumstances. मी completely privatization दिताले काय म्हणून ना हांव सरळच सांगता तुका दिवपाना ओके आता त्यांनी जर म्हटलं असत जर पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप इन केस फाल्यां सकाळी जर त्या रिव्हरा खातीर त्या पद्दतीचो प्रपोजल जर सेंट्रलाचो आयलो असत जाल्यार सुद्दां इट इज नॉट कंप्लिटली प्रायवेटायझेशन ऑफ द रिव्हर हें हांव तुका क्लियर करता. तुजें म्हणणें आसा आमकां फाल्यां सकाळी आमकां त्या प्रपोजलाचेर विचार करचो पडटलो. तूं जशें म्हणटा की कंप्लिटली आमी रिव्हर काडून प्रायवेटायझेशन ह्यो जर आत्ताच्या घडीक जर 6 रिव्हर पळयल्यो आसत जाल्यार आत्ताच्या घडीक इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द स्टेट ऑल्सो टू ड्रेज इट. either with the help of the central only we can dredge it किंवा तो आमकां परत आसा तश्यो रिज्यूम करप 6 रिव्हर आसतली म्हापसा रिव्हर आसतली किंवा उरलेल्यो 4 रिव्हर आसतल्यो ह्यो जर परत आसा तश्यो ड्रेज करप आनी वेवस्थीत करप जाल्यार सेंट्रलाच्या हेल्पानूच आमकां करच्यो पडटल्यो. बट आमी कंप्लिटली प्रायवेट हातूंतल्यान त्यो करिना हें हांव तुका क्लियर सांगलें आसा.